प्रितीच्या भावा आनी भयणांनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाची 16वी चीट 13 ते 20 पर्यंत. आनी आयज कितें घडटा? जेजू फिलिपा शारांत भितर सरता आनी थंयसर आपल्या शिसां बरी तांकां विचारता, लोक म्हाका कितें म्हणटा, कितें सजमता की हांव कोण तो. आनी थोडे शिस जे लोकां बरी आसताले ते म्हणटा, लोक म्हणटा तूं जोआन बातिस्त, तूं एलायजा, तूं जेरमाया, तूं एक प्रवादी. आनी तेन्ना जेजू तांकां तें आयकोन तांकां विचारता, आनी तुमी म्हजे शिस जे आहात म्हजे बरी, इतलीं आतां 2-3 वर्सां आहात म्हजे बरी, तुमी कितें सजमतात? आनी त्याच वेळार पेद्रू जबाब दिता जेजू. तो म्हणटा, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. आनी भाव भयणीनो, त्याच वेळार जेजू ताका कितें म्हणटा पेद्रूक, सिमांव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसतो म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलें. आनी भाव भयणीनो, आमी फकत ह्या जेजूच्या उतराचेर आमी नियाल करुया आयज. तो कितें म्हणटा जिवांक? तो म्हणटा, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसतो म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना सिमांव पेद्रून हें उतर उलयल्लें तेन्ना ताजे भितर पवित्र आत्मो येवंक नासलो. कित्याक पवित्र आत्मो भितर आमचे भितर येवपाक जेजू खुर्सार वचोंक जाय आसलो. आनी खुर्सार गेल्या उपरांत आनी परतून स्वर्गार गेल्या उपरांत तेन्नाच की पवित्र आत्मो येयलो. पूण जेन्ना हें जें उक्तें केलें ताका सिमांव पेद्रूक देवान, तेन्ना सुर्गीच्या बापान तो पवित्र आत्मो ताजेर देवन ताका ताज्या मनान हें उतर घातलें आनी ताका ती सजमणी दिली. भाव भयणीनो, आमी नव्या करारान आसात. आमी सिमांव पेद्रू भाशेन वा त्या शिसा भाशेन जेजू मरच्या पयलीं वा जे लोक पोन्न्या करारांतले तांचे भाशेन न्हय. आमी जावन आसा नव्या कराराचे भाव भयणां. म्हणजे कितें? नव्या करारान जेजून खुर्सार वचोन आमचीं सगलीं पातकां घेतल्यान. आनी आतां जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता तेन्ना पवित्र आत्मो येता आनी आमचे भितर जियेता. आमी जातात, आमची कूड जाता मंदीर पवित्र आत्म्याचें. आमची कूड जावन आसा मंदीर पवित्र आत्म्याचें. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर येता आनी तेन्ना की आमच्यान सगलें देवाचें सजमून आमकां तें देवाचें राजांतलें आमकां सगलें सोंपें जाता सजमोवपाक. आनी जेन्ना जेजून सिमांव पेद्रूक म्हणलेलें, कितें म्हणलें ताका सांगलें ताणें, खरेंच तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान हें तुका कोडीत करूंक ना पूण म्हज्या सुर्गीच्या बापान तुका तें कोडीत केलां. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आतां ह्या नव्या करारान पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा, जेजू आमकां म्हणूंक सोदता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसतो म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलें. आनी भाव भयणीनो, ह्या नव्या करारान जेन्ना आमी जियेता, पवित्र आत्मो आमकां सगलें स्वर्गाराचें उक्तें कोत्ता. सगळें देवाची राजाची आमकां सजमणी दिता. आनी खरेंच आमकां ती सजमणी मेळोवपाक गरज आमकां ह्या देवाचें उतर आमकां शिकोवन ताजेर नियाळ करून आनी पवित्र आत्म्या उदेशी ती सजमणी आमकां मेळोवपाक. कित्याक पवित्र आत्मो जावन आसा आमचे भितर, जो आमकां सगलें देवाचें उक्तें करून आमकां ती सजमणी दिता. आयज खेरीत भाशेन जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, खूब वस्तू येतात ह्या शिवर्तमानान. पेद्रूची, आची, ताची, जोआन बातिस्ताची, जेजूची. पूण आमकां कितें फायदो? जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता आमकां कितें फायदो तो? आमी कितें करूंक जाय? फकत कितें तें 2000 वर्सां पयलीं कोणें म्हणलां तें मोडलां.
जेजून म्हणलां पूण तें आयजूय आमकां फावो जाता. आनी आमच्या जिवितांत तें फावो जावपाक आमी कितें करूंक जाय? आमी जेजूचेर बावर दवरूंक जाय, ताच्या उतराचेर बावर दवरूंक जाय. आनी खरेंच आमी तें देवाचें उतर शिकोन तेन्नाच की आमकां पवित्र आत्मो तें आमकां उक्तें कोत्ता, आमकां ती सजमणी दिता. आनी आमी ते सजमणीन जेन्ना आमी आमचें जिवीत सारता, आमी तें देवाचें उतर पाळटा, खरेंच आमकां देवाचें जिवीत आमच्या जिवितान आमी जियेता. कित्याक सदांच आमी मागणें करूंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, वय, पूण खरेंच आमकां चड गरजेची आमकां गरज कसली चड गरजेची? बावरताची. जेजूच्या उतराचेर, जेजूचें उतर जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर बावर दवरता तेन्नाच की आमकां तें देवाचें राज, देवाचें सगळें बरें आमकां फावो जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयज ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, फकत इतलेंच आमी मनान दवरया, जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मो एक. कित्याक जेजू देवाचें उतर मास जालें आनी तें देवाचें उतर मास जालें आनी जेजू ह्या संवसारान आयलो. आनी देवाचें उतर, पवित्र आत्मो, सर्गीचो बाप एक. ते तीन देव न्हय, एक देव तो. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, खरेंच आमी देवाचें करता आनी पवित्र आत्म्यो आमचे भितर आमकां ती शिकवण दिता, सोंपें करता, आमकां सगळें उक्तें करता. आयज हे खेरीत भाशेन आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया, देवाचें उतर सदां आमच्या जिवितान पाळुया आनी खरेंच सगळें देवाचें आमच्या जिवितान फावो जावपाक ह्या हाचे पासत आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.